नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळय आयचे खबरो। आयज 5 जून संवसारीक पर्यावरण दीस आयज मनयता। हवामान बदल, वाडटे प्रदूषण, जंगल तोड आणि तापमान वाड ह्या सारक्या प्रश्नांचेर जनजागृती करप आणि लोकांक पर्यावरण संरक्षणा खातीर प्रेरीत करप ह्या दिसाचो मुखेल हेत आसा। एकवटीत राष्ट्रसंघाकडल्यान 1973 वर्सा सावन पुराय संवसारभरान 5 जून हो पर्यावरण दीस म्हूण मनयता। हवामाना खातीर आणि आपल्या फुडारा खातीर सैमाकडल्यान प्रेरणा अशी या वर्साच्या दिसाची संकल्पना आसा। पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी समाज माध्यमां वयल्यान खासा ध्वनिचित्रफीत प्रसारीत करून लोकांक पर्यावरण संरक्षणाचो संदेश दिला। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी लेगीत देशवासियांक पर्यावरण दिसाची परबी भेटयल्या। सैमाकडल्यान प्रेरणा घेवन हरीत, नितळ आणि सक्षम भारत घडोवपाचें आवाहन तांणी केलां। भारत में जिसे माँ का रूप माना गया है, उसकी रक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन हर पीढ़ी का दायित्व होता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए किया, हमारी जिम्मेवारी है आगे वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ करके जाएं। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। कंजम्पशन ओरिएंटेड अप्रोच, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यूज एंड थ्रो वाला माइंडसेट प्लेनेट के लिए नकारात्मक है। हम कितना यूज करते हैं ये पॉकेट की साइज से नहीं बल्कि जरूरत से तय हो। हम जरूरत से ज्यादा जो भी यूज कर रहे हैं उससे दुनिया में कोई न कोई वंचित हो रहा है। उससे दुनिया के किसी कोने में नेचर को एक्सप्लॉइट करने का दबाव बढ़ रहा है। इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें अपनी फैमिलीज में जागृत करते रहना। प्रकृति के साथ संघर्ष का रास्ता हमें विनाश की ओर ले गया है और आने वाले दिनों में शायद हमारी गलतियां और अधिक नए संकटों को जन्म दे सकती हैं। पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। गोंयांत लेगीत संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। पर्यावरण संवर्धन आणि हरीत गोवा करपा खातीर फुडार घेतिल्ल्या कांय घटकांचो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं भोवमान जालो। खासगी कंपन्यांनी CSR म्हळ्यार कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या माध्यमांतल्यान झाडां लावपाच्या कार्यावळींत फुडाकार घेवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलें। 68% हरीत वाठार आशिल्लें गोंय हें देशांतलें एकमेव राज्य आसा की ताजें संवर्धन करूंक जाय अशें प्रतिपादन तांणी आपल्या उलोवपांत केलें। नॉट ओनली द कार्बन इमिशन बट रेस्ट ऑल कंपनी ऑल्सो जो आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंतर्गत ह्या मिशनात आमच्या बरोबर वांटेकारी जावचे। आमचे कन्सर्न PWD इंजिनियर्स दे वील एप्रोच, ते तुमकां एप्रोच जावंक नासत जाल्यार तुमी तांकां एप्रोच जायात। तुमची एडवर्टायजमेंट तुमकां ज्या पद्दतीची लावपाक जाय आमी लावपाक एलाव करता। आमकां फुडलो 365 डेज ते मेंटेन दवरपाक जाय, ग्रीनरी मेंटेन दवरपाक जाय। त्या तुमच्या सगळ्यांचे सहकार्य हेजी आमकां गरज आसा। म्हाका खात्री आसा की पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो मेजर कंपनीज ह्या CSRात इन्वेस्ट करतले आनी गोंयचे ग्रीन मेंटेन करपाक तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आसतलो। संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारका लागीं मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं वृक्षारोपणाची कार्यावळ जाली। ह्या वेळार राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकार, मांद्रेचे आमदार जी तारोलकार, पेडणे तालुक्यांतले सगळे सरपंच आनी उपसरपंच तशेंच हेर नागरीक हजर आशिल्ले। हरीत गोंय, स्वच्छ गोंय करपाचो उलो ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारलो। हांव समेस्ता पेडणेकारांक आवाज करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप, ग्रीन दवरप हे तुमचें काम आसा। हे फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हें आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले। ह्या कॅम्पेनिंगान 90 दीस चलपी कॅम्पेन 5 जूना पासून
5 सप्टेंबरपर्यंत आम्ही 10 लाख झाडां लावपाचे आहा. प्रत्येकान आपले झाड लावचे आणि ह्या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या ह्या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला आणि ही कॅम्पेन पुराय आयच्या दिसा पत्रादेवीच्यान पोळ्यापर्यंत चालू उरतली. हांगासर हांवें धाड लायलें पणजेंतलो मेन प्रोग्राम जातलो. मडगांवांत आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आणि काणकोणांत बाब ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर आणि ताच्या बरोबर तमाम आमची सगळी डिपार्टमेंटां PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, मोठ्या संख्येत पंचायत डिपार्टमेंट पंचायतीचे त्या खातीर आव्हान करता की समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही. जैवविविधता मंडळाच्या वतीन परवरी संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. वेगवेगळ्या सैमीक उत्पादनाचे प्रदर्शनाचे आयोजन केले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, महसूल मंत्री आतनसिंह मोन्सेरात, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रवीण आल्लेकार आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि हेरांनी प्रदर्शनाची पळोवणी केली. उपरांत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी गोंयच्या सैमाविशीं भावना उक्तायली. जवळ 10 लाख झाडां लावपाचो उपक्रम जो घेतला तातूंत ताणें उलो मारला सगळ्या लोकांक, पूर्ण जनतेक. तेन्ना एक ह्या माध्यमांतल्यान पर्यटन खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान हांवूय उलो मारता विद्यार्थ्यांक, संस्थेक आनी सगळ्या ग्रामस्थांक जे गोंयभर आसा की तांणी एक झाड तरी आपले लावचें. हांगा जेन्ना प्रधानमंत्री आमचे उलो मारला एक पेड माँ के नाम, तेन्ना सगळ्यांनी आपल्या आवयक म्हणजे मातृभूमी ह्या मोगान जे मातृभूमीच्या मोगान आमी एक झाड लावचें आनी तें झाड फक्त लावन ताजे परत पळप. कित्याक आमची आवय आमचे जशें जे प्रेम करता तशेंच आमचें प्रेम त्या झाडार आसपाक जाय आनी झाड फक्त आज लायलें म्हूण जावचें ना, तें पळोवन तें कशें वाडटा मोगान वाडोवचें पडटलें. सध्याच्या संवसारीक आर्थीक परिस्थितीच्या फाटभुंयेर भारतीय रिझर्व्ह बँकेन म्हळ्यार RBI सावध आनी तटस्थ भुमिका कायम दवरून नवी 2 म्हयन्याळी मुद्रा धोरण जाहीर केलें. मुंबयत तीन दीस सुरू आशिल्ल्या मुद्रा धोरण समितीच्या बसके उपरांत बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची भूमिका स्पश्ट केली. समितीन रेपो दरान कसलोच बदल करिनासतना तो 5.5% कायम दवरपाचो निर्णय घेतला. तशेंच चालू आर्थीक वर्सा खातीर GDP वाडीचो दर 6.6% जावपाचो अदमास उक्तायला. हाचे पयलीं तो 6.9% इतलो आशिल्लो. गिरायक मोल निर्देशांक म्हळ्यार CPI म्हारगायेचो अदमास 5.1 इतलो दवरला. एल निनो आनी मोसमी पावस ह्या सारक्या सैमीक अनिश्चितेक लागून अन्नधान्य स्थिती खातीर नक्की भाकीत करूंक ना. त्रिपुराच्या भेटेर आशिल्ल्या केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी आयज त्रिपुरांतल्या अगरतळा हांगच्या सीमा सुरक्षा दळ म्हळ्यार BSF जवानांक संबोधीत केले. शीम वाठाराची सुरक्षा करपाच्या कामात ह्या जवानांचो मोलादीक वांटो आसा ताची तोखणाय मंत्री शाह हांणी केली. देशाची सुरक्षा वेवस्था अदीक मजबूत जावंक जाय अशें ताणें आपल्या उलोवपांत सांगलें. नैऋत्य मोन्सून म्हळ्यार हंगामी पावसान काल बिरेस्तारा अधिकृतपणान प्रवेश केलो. हे विशींचो घोशणा IMD म्हळ्यार भारतीय हवामान खात्यान केल्या. खात्यान केल्ल्या अदमासा प्रमाण कांय दीस उसरा पावसाक लागून सुरवात जाली. सध्याच्या 1 जून ह्या पावस पडपाचे तुळेंत ह्या वर्सा 3 दिसांनी कळाव जाला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 ते 3 दिसांत पावस नियमीतपणान गोंयांत पडपाची शक्यताय आसा. पणजे वेधशाळेचे वैज्ञानीक नाहुश कुलकर्णी हांणी पावसाच्या अदमासा विशीं अदीक म्हायती दिली. मानसून ऑनसेट 4 जून को है एंड ऑल कंडीशंस हैज बीन सेटिस्फाइड. सो केरलम के ऊपर ऑनसेट जो है वो आज डिक्लेयर हो गया है. उसके बाद जो बात आता है कि गोवा की तरफ ऑनसेट जो मानसून कब आएगा. अभी जो मॉडल इंडिकेशंस है, वेदर पैटर्न्स है, उसमें हम अगले 2 और 3 दिन में गोवा के ऊपर रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड उसके बाद ऑनसेट होने के फोरकास्ट हमने आज दिया. इतल्यान खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.